फाटल्या सरकारान मांद्रेचो आमदार मुखेलमंत्री पदाचेर पावल्लो, मात मांद्रे मतदारसंघातल्या लोकांची कामां करूंक ना म्हूण ताका वेंचणुकेन उडोवन काँग्रेसीचो दयानंद सोपटेक वेंचून हाडिल्लो. मात सोपटेन भाजपान प्रवेश करून मतदारांचो विश्वासघात केला अशें मांद्रेचो लोक म्हणटात. सोपटे वयलो विश्वास गेल्ल्यान आतां मांद्रेच्या मतदारांनी पर्यटन महामंडळाचो संचालक जीत आरोलकाराक मेळ्ळे. ताका तेंको दिवन मांद्रे मतदारसंघान वेंचणुकेक उबो रावचो म्हूण विनवणी केल्या. आमच्या मांद्रेक सध्या कोणूच आमदार म्हणत आतां सध्या ना आतां. सो आमकां एक न्यू फेस जाय म्हणून आमी सगळ्यांनी आमी एक 4 दीस जाले आमी नांव चिंत्तात. तितून आमकां एक नांव येयलें जीत आरोलकर. कित्याक सगळ्याक जायते फावटी कोणाचें कसलेंय काम आसलें, एक फोन आसलो, फोनाचेर आमचें काम आमकां येवपाक सुद्दां गरज ना, तो आमचे कडेन स्वता येता. असले कॅन्डिडेट आमकां फुडें जाय. तर आमी बीजेपीसून आतां काँग्रेसीनसून बीजेपीन गेला सोपटे. आमी सोपटे बरो म्हणून हाडलो निवडून. हांवूय एक बीजेपी पयलीं आसलो, पूण म्हाकाय दिसलें पण बीजेपीन कांयच काम जावंक ना. तेन्ना आमी सोपटेक सपोर्ट केलो. सोपटेन सगळ्या लोकांचो तो विश्वासघात केलेलो आनी तो परतून बीजेपीक गेला. बीजेपीन ताका बरी ऑफर मेळ्ळ्या म्हणून तो गेला, पूण ताणें लोकांची चिंतूंक ना फाटल्यान कितें जातलें. पूण आतां तो फोन करता परतून बीजेपी वाल्यांक, पूण तुमी आतां परतून या म्हणत. आतां बीजेपीन ताका कांयच म्हाका ताका तिकीट सुद्दां मेळपाची ना अशी तेजी परिस्थिती आहा. आतां तो गेला ऑफरीक लागून गेला. म्हणून आमकां दिसता की आमकां एक न्यू फेस जाय आनी आमी जीत आरोलकराचें नांव एक फुडें गेलां. तेका लागून आमी ताका सांगपाक गेला की तूं आमच्या वांगडा इंडिपेंडंट म्हणजे एक आमचो कॅन्डिडेट, तूं आमच्या वांगडा यो, आमी तुका सपोर्ट करता आनी आमचो तुका सपोर्ट आहा. काँग्रेस बीजेपी दोनूय पार्टी आयज आमचो आमदार काँग्रेसीच्यान बीजेपीन गेलो. आमची लोकांचे एक चिंतूंक ना तेणी. आतां आमी स्वता चिंतला, सगळ्यांनी लोकांनी चिंतला की आमकां पार्टी नाका, एक इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट जावं. आनी जीत आरोलकर हो सारको फिट कॅन्डिडेट आहा. कित्याक ते लोकांचे कितें प्रॉब्लेम जाल्यार पयलीं तो पावता, लोकांक समजावन घेता आनी ते सॉल्व करपाक एज फास्ट केन्ना कशें जावंक जाय काम ते तो करून घेता. आमचो सगळ्यांचो सपोर्ट ताका आसतलो. हांगासर येयला आमचे जीत आरोलकराक एक सपोर्ट दिवपाक सांगपाक की तूं फुडें सर, आमी तुजे फाटल्यान आहा. कित्याक जेन्ना तो कहल्यार हितून नासता, कहल्यार तेजे कडेन खातें नासतना वो तो पॉलिटिक्सान नासतना ताणें आमच्या मांद्रेच्या 10 फॅमिलींक केरळासून हाडलेली. ताचो जायतो उपकार आहा आमच्या मांद्रेकाराचेर. 10 फॅमिली म्हणजे ल्हान न्हू. सो आयज आमी ताका एक सपोर्ट करूंक दिवया, ताका सांगपाक आयल्या तूं फुडें सर, आमी तुजे फाटल्यान आहा. लोकांनी एक विश्वास आपल्याचेर दवरला, तो टिकोवन दवरतलो. तांचो विश्वासघात करचो ना अशें जीत आरोलकारान सांगलें. माझे बरे मागते वेल विशर्स हांगासर जमलेले आसात. खूब जाणांनी फोन केला की पावसा खातीर ते शिरकाल्यात पावोंक ना, तरी पूण भिजत इतके काळोखान इतके पावस येता, वादळ येतना इतके भिजत सगळे येयल्यात फक्त सांगपाक की तूं ह्या बाय इलेक्शनाक कंटेस्ट कर म्हणून. सो सगळ्यान पयलीं तेंचे धन्यवाद तांकां की म्हाका तेंच्यांनी एक आपूण स्वताहून म्हणून फुडें सरल्यात आनी येवन सांगलाय. आनी तांकां हांव नाराज करचो ना. जर तांकां दिसता हांव रावन जर तेंची सगळीं कामां करूं शकता आनी फुडें तांकां मदत करूं शकता जाल्यार अवश्य हांव तेंचे जे फिलिंग्स आहात आनी ते जे एक्सपेक्टेशन्स घेवन येयल्यात ते अवश्य हांव फुलफील करतलो.